पुनरावृत्ती आपाचो दावो। साजेदी आरियल ग्रामसभेत मेणवाती आणि काळो बावटो दाखवून सरकाराचो निषेध। 2024 सालात थळाव्यांचेर जाली केस अजून चालू आशिल्ल्यान ग्रामस्थांनी उक्तायली तिडक। केस फाटी घेवपाची सरकाराकडेन मागणी। उद्देगीक वाठारांतल्या प्रस्तावित फिश मिल प्रकल्पाक थळाव्या सयत समाज वावुरप्यांचो विरोध। प्रकल्प बंद करूंक ना जाल्यार करतले आंदोलन, थळाव्यांची शिटकावणी। बेतोडा कसमशे वाठारांतलो शेतकार सूर्यकांत गावडे फाटली कितलीशीच वर्सां जाली करता नाचण्याची लागवड। पीक वाडोवपाचो करता यत्न, मात्र रानवटी जनावरांक लागून ना शक्य, सांगता सूर्यकांत। आता पळयात खबरो विस्तारांत। आयतारा कोडार जाल्ले बसकेत खासा ग्रामसभा, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताची भेट आणि कम्युनिदादी सयत विरोधी पक्ष फुडाऱ्यांक निवेदन दिवपाचो निर्णय घेतला। आमचो ह्या प्रकल्पाक विरोध कायम आसतलो। ह्या वाठारांत IIT जाल्यार रस्त्यार देंवतले अशी शिटकावणी थळाव्यांनी ह्या वेळार दिली। तशेंच थळावे आमदाराक आमचे प्रस्न सुटावे करपाक वेळ ना अशें थळाव्यांचें म्हणणें। IITच्या आड कोडार वाठारांतल्या थळाव्यांची आयतारा बसका जाली। हे बसकेक थळाव्यांनी खासा ग्रामसभेची मागणी केला। तशेंच कम्युनिदादीक संबंधीत अधिकाऱ्या सयत विरोधी पक्ष फुडाऱ्यांक निवेदन दितलो असोय निर्णय घेतला। जाल्यार येता ते बिरेस्तारा वा शुक्रारा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांची भेट घेवन ह्या विशयाचेर सखोल चर्चा करतले अशें थळाव्यांनी सांगले। मजगतीं शिरोडेचो आमदार आनी मंत्री सुभाष शिरोडकराक थळाव्यांचो प्रश्न सुटावो करपाक वेळ ना खंय। तशेंच मंत्री शिरोडकर हांणी 20 ते 25 वर्सां शिरोडेच्या कितल्या लोकांची खाजगी आनी सरकारी कामां केला हाची जाप दिवची म्हूण थळावे मागणी करपाक लागला। आज आमचे मिटिंगेन डिस्कशन जालें की बाबा CMA कडेन आमी अपॉइंटमेंट मागला बिरेस्तार शुक्राराक, तो आमकां तो दितलो। आनी मिटिंगेन डिस्कशन जालें की सगळे ऑपोजिशन कोण आसा तांकां आमी लेटरां बी फावयतले। तशेंच हांव एक मिटिंगेक आमकां सांगूंक सोदता की आमकां सगळ्या पार्टींनी सपोर्ट केल्लो आसा की आमी तुमच्या बरोबर आसा। तशेंच CMAकूय म्हणटा की CMAनो एक आमकां एक स्टेटमेंट दिवचो की आमी तुमच्या ग्रामस्था बरोबर रावता आनी तुमकां गांवांक जर IIT नाका जाल्यार आपुणूय तुमकां सहभाग करता की IIT जावं हे करता स्क्रॅप करता म्हणून। तशेंच हांव सुभाष शिरोडकराक एक विचारूंक सोदता। सुभाष शिरोडकरान पयरच्या एक स्टेटमेंटान सांगला की कोडार गांवान आपणें सजेस्ट केला म्हणून। आज पर्यंत सुभाष शिरोडकरान कोडार गांवान कितले जॉब दिला हे पयलीं सुभाष शिरोडकरान सांगचें। एक प्रायवेट तरी जॉब शिरोडकरान जर हे 20 वर्सांक दिला जाल्यार सुभाष शिरोडकरान हे स्टेटमेंट पयलीं म्हाज्या लक्षांत घेवन सांगचें। सगळे 110 जावं कितले सायनी घेतले आमी पळय ते सगळे गांवचे लोक मेळोन एक ऑब्जेक्शन आसतलें की हे सगळे पॉयंट घालून कितें कितें आमकां माल पडटा आनी कितें कितें वायट जातलें हे सगळे पॉयंट जे आमी डिस्कस केले ह्यान पयलीं ते सगळे तेजेर बरयल्ले आसा आनी ते गांवचे वतीन पूर्ण गांवच्या वतीन ते दिवपाक येतले। एक जालें। दुसरें ऑब्जेक्शन आमचें वयतलें कल्टिवेटर, थंय लागवड करपी लोक आसा, थंय लागवड करपी लोक आसा जवळ जवळ 46 लोक थंय लागल्या टॅनंट म्हणून लागल्या म्हणजे ते मागीर फुडें केस वचून ती जावना। 46 लोक सादारण 95 टॅनंट म्हणून लागलेले आसा, पूण मागीर कोमुंदाद वयल्या कोर्टान गेली, मागीर थोड्यांनी तें कंटिन्यू करूं ना, पूण एक 6 लोकांनी तें कंटिन्यू केलां आनी आजुनूय ती केस मामलेदार ऑफिसान आसा। तर अशे कल्टिवेटर जेणी कोण लागवड केल्या ते 46 लोक प्लस भायर तेज्या नंतर थोड्यांनी लागवड केल्या, 95 नंतर थोड्यांनी सुरू केल्या, ते सुद्दां आमी हें घेतलां, सायडी घेतल्या तेंच्यो आनी तेचेर एक ऑब्जेक्शन वयतलें। आतां हांवें थोड्यांक सांगलां की तुमी इंडिविज्युअल कल्टिवेटर जे आसा थोडे इंडिविज्युअल आपापली जरी हें दितात तुमी ऑब्जेक्शनां सेपरेट जाल्यार सुद्दां बरें, म्हणजे एक आमी कंबायन कल्टिवेटराचें ऑब्जेक्शन दितलें। हें दुसरें जालें। तिसरें आसा तें आमचें शेअर होल्डर। आमी थोडे शेअर होल्डर आसा, तुमी जाणा शेअर होल्डरांक एक्चुली विश्वासान घेवपाचो आसता, असलें डिसिजन घेतला कोमुंदाची, पूण तें तेणी घेवना। तर शेअर होल्डराचें एक सेपरेट एप्लिकेशन आमकां हेका वयतलें कोमुंदाद ऑफ कोडा एडमिनिस्ट्रेटर। जसो विश्वजीत राणेन मेळावले केल्लो की लोकांक जर IIT नाका जाल्यार ती आपल्याकूय नाका, हो जर एक स्टेटमेंट जर सुभाष शिरोडकर करता जाल्यार आमी 50% आमी जिखता अशें म्हाका तरी दिसता। कारण मुख्यमंत्र्या कडेन जो पळय स्टेटमेंट वयता किंवा मुख्यमंत्र्या कडेन जी म्हायती पळय वयता पळय न्हू
ती चुकीची आसा काय बरोबर आसा हें कोमुदादीन जो जेणे कोणें रिकॉर्ड दिला तेका ते तांकां खबर आसतली. सो म्हाका दिसता की तुमी हेजेर विचार करचो आनी सीएमा कडेन तुमी 4 जाण वयचे परस सीएमाक तुमी आपयचो हांगा आपयचो किंवा आनी खंय आपयचो कोणें आपयचो जेणे करून सगळे ग्रामस्थांक हें कळपा जाय की एक्झॅक्ट कितें आसा तें. तुमी 4 जाण थंय वयतले तुमकां तो 4 जाणांक कितें सांगतलो आनी तुमी कितें आयकोन येतले तें तुमी आमकां परत सांगतले तें बरोबर न्हू. आमी सुभाष शिरोडकरा कडेन वचून अपॉयंटमेंट घेवप. सुभाष शिरोडकर 35-40 वर्सां जाली तो निवडून येता. सो ताका 5-10 मिनटां 15 एक अर्द वर आमचे येदो मोठो विरोध कसा थंय ताका येवपाक टायम ना काय कितें होय तुमी ताका प्रश्न करपाक जाय आशिल्ले. दुसरें तुमी म्हणलें ग्रामसभेचें भाऊ फाटल्या तुमी जेन्ना आमी हांगा मेळयले तेन्ना तुमी सांगलेलें होच विशय की ग्रामसभा घेवपाक जाय म्हणून. पूण तुमी तेन्ना आमी सायनी तुमी घेतलेल्यो तुमी म्हटलेलें की पयलीं भिडवोक दिवपाक जाय परत पंचायती दिवपाक जाय आनी तोच विशय तुमी आयज परत म्हणला. 8 दिसांनी परत तुमी तोच विशय म्हणटा. खंय तरी आमी फाटीं उरता कारण हो अशें आसा प्रोसेस की फास्ट जावपाक जाय. गोमंतक टीव्ही खातीर स्वप्नेश च्यारी. काँग्रेस सोडून भाजपान गेले 8 फुटीर आमदारांक आयतारा 3 वर्सां पुराय जालीं. ह्याच फाटभुंयेर आयतारा आम आदमी पक्षान पत्रकार परिशद घेतली. फाटले 2 टर्म काँग्रेसीन आमदार दिवन भाजपाक मदत केल्या. 2027 काँग्रेसीक मत मारल्यार ते मत भाजपाकूच वतलें असो दावो आम आदमी पक्षाचो राष्ट्रीय म्हणयारो वाल्मिकी नायकान केला. आणि आयचो दीस याद करपाची खूप गरज आसा कित्याक वी मे बी मॉकिंग दिस पूण इट इज अ व्हेरी सॅड डे फॉर डेमोक्रेसी. कित्याक ज्या लोकांनी त्या काँग्रेसीच्या आमदारांक विश्वासान मत मारिल्लो इट हॅज बीन अ बॅक स्टॅबिंग ऑफ दोज वोटर्स. आणि हे 8 आमदार जे गेल्ले बीजेपीन ते कोण सादे आमदार न्ही. दे वर नॉट सम न्यू कॅन्डिडेट्स दॅट काँग्रेस हॅड जस्ट इंडक्टेड बिफोर इलेक्शन. तांची चड तांकां म्हायती नाशिल्ली ते कितें करतले आशिल्ले तशें न्ही. दीज वर सिनियर लिडर्स ऑफ काँग्रेस as senior as an ex-chief minister of Congress, an ex-minister of Congress, जे काँग्रेसीन यूथ काँग्रेसीचे प्रेसिडेंट त्या लेवलांच्यान वयर सरिल्ले मनीस लॉयल टू द काँग्रेस एटलीस्ट वी थॉट सो. हे लोकांचो घात करून बीजेपीन उडी मारली तांणी. अँड द वर्स्ट पार्ट इज दीस वॉज नॉट द फर्स्ट टायम. हे जर पयलेचदा जाल्लें गोंयांत जाल्यार शॉक जातलो आशिल्लो लोकांक. ह्या फावटी लोकांक शॉक सुद्दां जालो ना बिकॉज द एक्झॅक्ट सेम स्टोरी हॅड रिपीटेड जस्ट अ फ्यू इयर्स अगो बिफोर 2022. 2017 तुमकां सगळ्यांक खबर आसा काँग्रेसीक 17 सीट मेळिल्ले आनी 2017 ते 2022 इलेक्शन येता म्हणसर 17चे 15 जाण बीजेपीन गेल्ले फक्त 2 जाण उरिल्ले. सो इट वॉज नॉट द फर्स्ट टायम दॅट such large scale 2/3 majority of Congress party MLAs had defected to the BJP. आणि हे जाणा आसतना 2022 इलेक्शनान काँग्रेसीन परत त्योच मिस्टेक केल्यो. दे डीड नॉट डू एनीथिंग टू एन्श्योर दॅट इट वूड नॉट बी रिपीटेड, दॅट डिफेक्शन वूड नॉट बी रिपीटेड. ज्या दिसाक ही घडणूक घडली त्या दिसाक संपूर्ण गोंय जें आशिल्लें म्हणजे जंय गेल्ल्या इलेक्शनाक जाल्लें गेल्ल्या इलेक्शना नंतरय लोक गेल्ले पण तरी आसतना एक होप जो शेवटचो होप जो आशिल्लो लास्ट होप लोकांचो आशिल्लो तो सुद्दां ह्या दिसाक ह्या लोकांनी मारून उडयलो. ताजो खून केलो. लोकांचो विश्वासघात केलो. लोकांचो विश्वासाचो खून केलो. मर्डर केली डेमोक्रेसीची. जी काँग्रेस आज डेमोक्रेसी 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 हे वर्ड वापरता पळय जे कॉन्स्टिट्युशनाचे शपथ घेता पळय त्या सगळ्या हाजी जर तांच्यांनी जर मर्डर केलं त्या दिसाक केली. आणि आयज ज्या भशेन देशान एक विशय चल्ला की वोट चोरी, त्या वोट चोरी पयलीं मॅन्डेट लोकांचो चोरून बीजेपीक विकपाचें काम ह्या पार्टीन केल्लें आसा काँग्रेसीन. साजुजेदी आरियल ग्रामसभेत ग्रामस्थांनी मेणवाती आणि काळो बावटो दाखवून सरकाराचो निषेध केलो. 2024 ह्या वर्सा साजुजेदी आरियल वाठारांत पुतळो बसोवपाच्या विशयावयल्यान कांय जाणांचेर जाली केस अजून चालू आशिल्ल्यान लोकांनी ग्रामसभेत तिडक उक्तायली. कांय जाणांनी बेकायदेशीर येरादारी खातीर अपघातांचें प्रमाण वाडल्यात म्हणून ग्रामसभेत बोवाळ घालो. साजुजेदे आरियल ग्रामसभेत ग्रामस्थांनी मेणवाती आणि काळो बावटो दाखवून सरकाराचो निषेध केलो.
2024 साला सांजुदेदे आरियल वाठारात पुतळो बसोवपाच्या विशया वयल्यान कांय जाणांचेर जाल्ली केस आजून कोर्टांत चालू आशिल्ल्यान लोकांनी ग्रामसभेत सरकाराचेर तिडक उक्तायली. राज्यांत चलिल्ल्या हेर बेकायदेशीर गजालींचेर सरकार आडनदर करून फकत अल्पसंख्यांक लोकांकूच टार्गेट करता असो आरोप सांजुदेदे आरियलच्या थळाव्यांनी केलो. बेकायदेशीर येरादारीक लागून अपघातांचें प्रमाण वाडलां असो दावोय कांय ग्रामस्थांनी केलो. थळाव्यांचेर जाल्ल्यो केसी फाटीं घेवपाक आपले यत्न चालू आशिल्ल्याचे आमदार क्रूज सिल्वान सांगले. आयज सांजुदेदे आरियल पंचायताची ग्रामसभा आसली. लोकांनी कॅन्डल लायट आनी ब्लॅक फ्लॅग दाखोवन सरकाराचेर निशेध केला. कित्याक आमच्या गांवच्या लोकांचेर सुमार 27 लोकांचेर इन्क्लुडींग द सरपंच, डिप्युटी सरपंच, पंच ऑफ द पंचायत, ZP सगळ्यांकूय तांचेर FIR रजिस्टर करून आयज कोर्टान केस आसा चालू आसा. ही सरकारान केल्या म्हूण हेजेर क्लियर कोट्टा. गेल्ले फावटी असेंब्लीन आमच्या MLAन क्रूज सिल्वान असेंब्लीन पॉयंट घायलोलो ही केस रॉंगली रजिस्टर्ड केल्या लोकांच्या विरुद्ध आनी ही केस सगळीं नांवां जीं पळय आहाय न्हू ती मायनॉरिटीचेरूच केल्या. हेजेर कळोन येता मायनॉरिटींकूच टार्गेट केला म्हणून. आनी केस कितें 250 सुमार लोक आमच्या गांवचे भायले मेजॉरिटी रिलीजनाचे चड करून ते आमच्या गांवांत येयले आनी इल्लिगली एक स्टॅच्यू गायलो आनी तो कितें गा म्हूण पळोवपाक इल्लिगली घाता म्हणून लोक आपल्या शेतांतल्यान 2 JCB घेवन एक मंत्री येवन रस्तो कोत्ता हें आडोवपाक गेल्लो आपल्या विदावट परमिशन आपल्या शेतांत रस्तो कोता म्हणून. हे आडोवपाक व पळोवपाक सरपंचाक आनी MLAक वयलेलो म्हणून लोकांचेर केसी अनलॉफूल असेंब्ली म्हूण. जाल्यार अनलॉफूल असेंब्ली करपाक आमी आनी कोणाच्या भाटान गेल्या? आमी ST लोक, आमी आमच्याच गांवांत आसा, आमच्याच वाड्यान आहा. बट आपण फ्रॉड कोत पडे तेंच वोग रावताय म्हणून एकल्या फ्रॉड केलो आज तेंक ग्रामसभा वयर येयलां. मामलादारान फ्रॉड केलो आहा आनी गरज पडली जाल्यार हांव त्या मामलादाराक एक्सपोज करपी. कित्याक मामलादारान आमच्या गांवच्यांचे केस गायलो आय हेंक थिंग बदलाचे बसून जे पण आमच्या पगार आहाताय आनी आपल्या बायल भुरग्यां बसता पळय एका अर्जात दूख लागता, एका अर्जात दूख लागता. आम सोचता तुमच्या बायल भुरग्यां बसताय आनी म्हाका वगत नाका तुमकां आनीकूय सांगो. बट तो टायम येयलो म्हणटरी हांव सांगतलो मामलादार सिंधान तूं कोणाचे केस रजिस्टर कोता, कलेक्टराकूय सांगता हांव बाबा केस रजिस्टर करता तर तेजे इन्व्हेस्टिगेशन सारकें करे. तशें पुलीस आतां सगळें करूंक मेवताय. सरकार आतां जें डबल ट्रॅकिंग कोल्ड ट्रान्सपोर्टेशन आमी ऑलरेडी डिक्लेअर जालां तेजेर हांव एकूच सांगो सोदिता कोल्ड ट्रान्सपोर्टेशन जाता आनी एक एज पर रिकॉर्डा प्रमाण मागीर जाल्यार एक बगीतलो 3.5 किलो डस्ट भायर पडा. सो कोल्ड ट्रान्सपोर्टेशन जाता. थोड्या विलेजींनी नेक्स्ट सिटीज ट्रान्सपोर्टेशन जाता पडे हो आमकां कांय लागना म्हण. बट हो सगळे वाऱ्याचे उबोन वयता. आयज दुसरें तेंच आमच्या गांवांत सांजर गांवांत आख्खें डिस्ट्रक्शन जालो आहा. स्क्रॅप यार्ड बोलोव आहाय एक्शन घेना. कलेक्टर मामलादार आहाय ते आमचे केस घालूंक बरे आहाय. बट आपण फ्रॉड कोत पडे तेंच वोग रावताय म्हणून एकल्या फ्रॉड केलो आज तेंक ग्रामसभा वयर येयलां. मामलादारान फ्रॉड केलो आहा. तशें पुलीस आतां सगळें करूंक मेवताय. रोड सायडीन कोण बिजनेस कोताय मडकेकार रोड सायडीन आहाय तेंक कित्याक काणाय रे तुमी? थिंग कित्याक वगे आहाय रे पुलीस? हप्तो घेवन वयताय, फ्रूट घेवन आहाय पडे तेंचे बरे फ्रूट घेवन वयताय फ्री. ग्रामसभा जे सांजर पंचायतान ग्रामसभा इन्वायट केल्लो. सो एवरी कोणी पंचायत इन्वायट करता ते पंचायता वचून ग्रामसभा अटेंड करता. सो आयज तेजी ग्रामसभा जाल्ली तेन्ना हांव आयकतालो. सो तेन्ना ती फाटीं एक केस तेंचे फायल केला सरपंचाचेर आनी कांय आमचे ऑलमोस्ट 29 जाणांची. सो तांचे मदीं डिस्कशन जातालें कित्याक ते 24 19 जानेवारी ते जालें तें इन्सिडंट आनी तेच्या फाटल्यान 25 ते तो प्रोग्राम जाल्लो तो 25 बरे भाशेन जाल्लो. तो 25 इन्सिडंटाची केस मागीर पुलिसान क्रिमिनल केस फायल केला. सो तेजें डिस्कशन जातालें पूण कितें ह्या ऑलरेडी चार्जशीट जायो FIR जाल्ली आहा. सो कोर्टान आमच्यान कांय डिस्कशन करपा जायना आमी लोकांक सांगलां जें कितें आहा आमी लोकां बारा पयलीं हाडलें आमकां शांती जाय. ताका लागून जे इन्सिडंट जालें तेन्नाय हांव तेंचे बारारी हाडलो कांय रोखडें जायना जावपाक. सो एन्क्वायरी तेंचे बारा आहा म्हण हांव सांगलां. जाता ते भाशेन आमी तांकां एडवोकेट दिवपाचें तांकां हेल्प करता म्हणलां की ती केस जाता तितली बेगीन काबार करपाक. भीमा पाटीला सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. कुंकळे उद्देगीक वाठारांतल्या प्रस्तावित फिश मिल प्रकल्पाक थळाव्या सयत समाज वावुरपी आनी खर विरोध केला. फिश मिल प्रकल्प बंद करूं ना जाल्यार रस्त्यार देंवतले अशी शिटकावणी तांच्यांनी ह्या वेळार दिली.
सोसेदाद जमनीचेर ह्या प्रकल्पा खातीर रस्तो बांदला असो आरोप थळाव्यांनी केला. हे सगळ्याक आयडीसीचे मौलाना इब्राहिम जपसालदार आसा, मात कोणूच ताचें नांव घेवपाक सोदिनात अशें तांचें म्हणणें. हांव सांगसर ते कांय दीस फाटीं आमी म्युन्सिपालिटीन रेजोल्युशन घेयलां आनीक रेजोल्युशन हें सगळें नाक म्हूण फेवरेबल म्हणजे इंडस्ट्री आमकां नाक म्हूण फेवर जाला आनी आमी ऑलरेडी चेअरपर्सनाक सांगिलां हेजे वयल्यान ताबडतोब सिरियसनेस घेचें आनीक फाव तो हेजेर एक्शन घेचें. कांय लिडर आमचे गोंयचे गोंयकार आनी गोंयकारपणाची भाशा करतात, पूण आयज हिंगा सत्य परिस्थिती पळयली जाल्यार त्या पेक्षा खूब गंभीर आसा. आयज आमचो कुंकळेचो जो गांव आसा हो संपूर्णपणे पोल्युशनाच्या विळख्या भितर येयल्लो आसा आनी ताका लागून आमची ही जी जो आतां आमचें एज्युटेशन आसा हें आमचें एज्युटेशन सतत कायमच आसतलें. आतां इतले आमी बोवाळ मारतात आनी आमी हिंगा आतां सद्याक ऑन द स्पॉट फिल्डार आयिल्ले आसा आनी आमी हिंगा पळयला हो जो हिंगाचो जो रोड केल्लो आसा हो रोड जो आसा हो 10 मीटर जाल्लो आसा. आयज आमच्या कुंकळेच्या खंयच्याय गांवा भितर असलो 10 मीटर रोड खंयी जर दिश्टी पडटा जाल्यार आमी हें एज्युटेशन आमगे बंद करतात. हें कितें चल्लां? आनी हो इतलो व्हडलो रस्तो जाता आसतना कुंकळी नगरपालिकेचे जे चेअरमॅन आहा हे कितें दोळे धापून आसा त्या खबर ना. आज पळय इलिगली हिंगा लायटीचें कनेक्शन दिल्लें आहा. सर्वसाधारण मनशाक जर लायटीचें कनेक्शन दितलो जाल्यार तुमी एनओसी हाड म्हणटा. आतां ही एनओसी नासतना हे कनेक्शन कशें दिलें? डायरेक्टर म्हण मौलाना इब्राहिम म्हण आनी सेकंड वन आसा म्हण आंतोनियो रॉड्रिगेज म्हण डायरेक्टर. ही तेजी नांवां. आमची कुंकळेचे कौन्सिल जावं कोणूय इलेक्टेड मनीस हेंची नांव तरी भिता घेवपाक जाल्यार कळपाचें हेंकां कोण शामील आसतो. सरकारा कडेन मागता की नांव लिपोवची न्हू म्हूण, कित्याक सरकार इज फॉर द पीपल. लोकांक लागून सरकार आसता, ही नांव दाखोवची. एन हांव सांगता तांकां आनी एक शिटकावणी दिता, हेजेरूय काबार जावपा न्हय. तुमची पास्ट हांव काडटलो, तुमची पास्ट काडटो हांव. तुमी रॉंग गांवां हात घातलो तुमी. आनीक मागता कौन्सिलरांनी 4 म्हयने उरला तुमगेले 4.5 म्हयने कुंकळे बरी करपाक कितें तरी. हेंची नांव सांगा लोकांक, ना जाल्यार आमी वार्ड वायज हे मिटींग घेवन वार्ड वायज हांकां एक्सपोज करतले. हे कोण ते? ह्या दिसा सामकें फिश मिलाचं नांव खूब गाजता. फिश मिल न्यू येता म्हणून खूब गाजता. पण फिश मिलचे इफेक्ट आहा पळय आमगे हिंगा फिश मिल जावं कोल्ड कितें म्हणटा कोल्ड स्टोरेज असली युनीट आमगे कुंकळ्या जावन कितली वर्सां जाली हिंगा आहाय आनी तेजो वास आमी सगळ्यांकच आमी घेताय. आनी हेतून ते वासाक खंयचे जात धर्म आनी हें ना. हालाकी त्या फिश मिलांत चडांत चड पार्टनर आहाय ते सगळे मिक्स आहाय. चडांत चड शेअर आमगे मुस्लिमांचो जावं हे सगळ्यांचो आहा. पण हेतूर जेन्ना ते पॉयझनस वास तो येता पळय तो पॉयझनस वास कम्युनिटी पळोवन घेयना इतलो जाता. मोस्टली मागे आमगे नियर बाय जे वॉर्ड्स आहाय पळय तेतूर वॉर्ड्स त्या वॉर्ड्सां भितर खूब वास येता. कोंबा पारिकोटो जावं ह्या सायडीन मास्कणी जावं हे वॉर्डां वास भरपूर येवपाक लागला. बेतोडा कसमशेळ वाठारांतलो शेतकार सूर्यकांत गावडे फाटलीं कितलींशींच वर्सां जालीं नाचण्याची लागवड करता. नाचण्याची लागवड करून सूर्यकांत दर वर्सा सुमार 100 किल नाचण्याचें पीक घेता. नाचण्याची लागवड वाडूं येता, मात रानवटी जनावरांक लागून त्रास सोंसचे पडटात म्हणून सूर्यकांत आनी हेर शेतकार सांगतात. रानवटी जनावरांक लागून कांय शेतकारांनी नाचण्याचें पीक घेवप लेगीत बंद केलां. पळयात पुराय बातमी. फोंड्या बेतोडा पंचायतीच्या कसमशेळ वाठारांत शेतकार सूर्यकांत गावडे हांणी आपल्या पुर्वजांची नाचणें लागवड करपाची परंपरा तिगोवन दवरिल्या. फाटलीं कितलींशींच वर्सां जालीं सूर्यकांत नाचण्याचें पीक घेता. दर वर्सा नाचण्याची लागवड करून सुमार 100 किल नाचण्याचें पीक घेता. सूर्यकांत आनी ताची फामील नाचण्याचें पीक वाडोवपाक सोदता, मात रानवटी जनावरांक लागून जायते प्रमाणात पीक घेवपाक मेळना अशें शेतकार सूर्यकांत सांगता. पयलीं म्हाजो बापूय रोयतालो आनी आतां हांव रोयता.
अंदूय बी हांवें रोयिल्लो आसा दिसता हो नाशणो रोयिल्लो आसा तो म्हाका एग्रीकल्चरान एक प्लॉट म्हणून दिल्लो आसा बी दिल्ले एग्रीकल्चरान आसा आतां ताका सारें त्या नंतर मागीर एक 500 एरिये जाली जाल्यार म्हाका ते थोडे पयशे मेळटले म्हणून सांगल्या पीक बरें नाशण्याचें येतात पूण आमकां कितें दुकरां साळो हे भरपूर लागता आतां सद्या जरी एका कंपाउंड भायल्यान आसलो जरी एका आतां आमी नाशणो पोसवलो दुकरां लागून मरां लागून सायडीन आतां सेलनेट म्हणून ते ग्रीन मेळटा तो मारपाचो विचार आसा नाशणें सादारण क्विंटल भर तरी मेळटले तरी मेळटले मागीर विकता तुमी ना ते आमकां जाय न्हू सर तुमकांच हय आमी भायर विकिना भायर विकना भायर विकिना आतां लोक चडशे नाशणो रोयना कित्याक लागून तूं ही रानटी जनावरां आमकां कांयच हांगा उत्पन्न करून दिना तरी आसतना आमी सादारण कितें माळो घालून कितें अशें सायडीन कितें करून सुद्दां नाशणो रोवपाचो यत्न करता. कसमशेळ वाठारांत गवे रेडे साळी दुकर सारकिल्ल्या रानवटी जनावरांचो वावर वाडिल्ल्यान कांय शेतकारांनी नाचण्याची लागवड करप कांय प्रमाणात बंद केल्याचे शेतकार रघुनाथ गावडे सांगता. रानवटी जनावरांचो वावर वाडला देखून सरकारान शेतकारां खातीर खासा सुविधा उपलब्ध करून दिवच्यो अशी मागणी शेतकारांनी केल्या. हालीं कितें जाता जनावरां खूब वाडल्या आनी आमकां ते सामके तेंचे त्रास जाता ताका लागून तुमी रोयना नासलो आनी कमी केलो तो रोवपाचो रोयता आपूण केन्ना मना मारले जाल्यार रोयता पूण जनावरां लागून तें आमकां शक्य जायना. कसले कसले जनावर येता दुकरां तर सामकीच लागता गये लागता मेन दुकरां लागता दुकरां खूब लागता एक राती भितर चडशीं दुकरां खातात आनी ल्हान आसतना हो गये खाता म्हणून आमी त्या गयांक सामकें आवडीचें जाता तें. सो तुमकां रोयन दिसना परत दिसता पूण लुकसाण येता न्ही आमकां मागीर तें. सो गव्हर्मेंटा कडेन कितें फेन्सिंगाक लागून बी कितें सांगलां गव्हर्मेंटा कडेन तुमी तशें कांय आमी सांगलो ना आमी हें बाबर वायर मारून तितून तें उत्पन्न घेतात पूण आतां फेन्सिंग बी करून दिलें जाल्यार तुमी रोवपाक शकता. फेन्सिंगाक पूण आयकना हांवें खूब कडेन पळयलां आयकना ना तें फेन्सिंग इलेक्ट्रीक सुद्दां जरी आसलें जाल्यार तें गय तितलें हें गोव्याक लागून तें परवडपाक ना म्हणून हांव तें रोवपाचेंच बंद केलां. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्वप्नेश च्यारी. सेगीत दुसऱ्या वर्सा गोमंतक टीव्ही घडोवन हाडटा इंजिनियर्स एक्सलन्स अवॉर्ड 2025. ही कार्यावळ 15 सप्टेंबराक म्हणजेच सोमारा नवोटेल हॉटेल पाटो प्लाझा हांगा जातली. गोंयच्या उदरगतीच्या मळार सदांच योगदान दिल्ल्या अभियंत्यांच्या मोलादीक वावराक लागून एक मान दिवपा खातीर ही कार्यावळ घडोवन हाडटात. सेगीत दुसऱ्या वर्सा गोमंतक टीव्ही इंजिनियर्स एक्सलन्स अवॉर्ड्स घडोवन हाडटात. राज्य ते आंतरराष्ट्रीय पावण्यार सदांच योगदान दिल्ल्या अभियंत्यांक मान दितात. A pleasure to announce that Gomantak is once again having Engineers Day celebration, highlighting all the great work that engineers of the state have been doing at different parts of the world. This is a great opportunity and first of its kind that Gomantak is having in the state of Goa on the celebration of Engineers Day. As all of you might be knowing, engineers are key for the growth of economy in the state and nationwide. And it's a great initiative by Gomantak to sort of give these awards at different parameters, highlighting the contribution that individuals have done in different field of engineering in the state of Goa. इंजिनियर्स डे गोमंतकाच्या मार्फत 15 सप्टेंबराक सेलिब्रेट केला. हेच फंक्शन आमी पोरूय सेलिब्रेट केल्लें आनी हें फक्त आमी फंक्शन इंजिनियर्स डे म्हणून सगळ्या इंजिनियरांक गोंयचे इंजिनियर्स ज्यांनी पळय कॉन्ट्रिब्यूट केलां गोंयच्या एकोनॉमीक देशाच्या एकोनॉमीक हांकां आमी प्रोत्साहन दिवपाक हें करतात फंक्शन. आनी हें फंक्शन खुबूच इम्पॉर्टंट कित्याक हें फंक्शन करतकच आमचे जे नवे नवे भुरगे आसता तांकां प्रोत्साहन मेळटा. इंजिनियरांचें कॉन्ट्रिब्युशन आसा पळय तें गोंयांक आनी देशाक खूब आसा आनी गोंयचे इंजिनियर्स आमचे अशे आसा गोंयान आसा भायर आसा हांणी खूब केलां आनी तांची नांवां कोणाकूच खबर ना आनी तांकां आमी लायमलायटान हाडपाक हें फंक्शन करता. गोमंतकच्या वतीन 15 सप्टेंबराक सर विश्वेश्वरैया हाच्या जल्मदिसा निमित्त इंजिनियर्स डे सेलिब्रेट करतले. होच इंजिनियर्स डे पोरू सुद्दां सेलिब्रेट जाल्लो आनी हातूंत आमी गोंयचे जे नामवंत इंजिनियर्स आसा तांचें जें कॉन्ट्रिब्युशन आसा तें कॉन्ट्रिब्युशन हायलायट करपा खातीर हो दीस सेलिब्रेट करता. ह्या वर्सा तो तसोच गेल्या वर्सा बसून आमी सेलिब्रेट करतले तेन्ना ह्या दिसाचे तुमी सगळ्या इंजिनियरांनी किंवा सगळ्या लोकांनी इंजिनियरीच्या कॉन्ट्रिब्युशनाक मान दिवपा खातीर मोठ्या संख्येन हांगा आमचे उपस्थित रावचे. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. लंच टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.
Hi, my name is Prajot Mainkar, resident from Panjim, one of the awardees of the Engineers Day Startup Award by